दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी। आजकाल सोशल मीडियाचेर प्रसार जावच्यो खबरो कितले सत आनी कितले खोटी म्हूण विश्लेषण करच्या पयलेंच व्हायरल जावन लाखो मिलिया लोकांक पावतात। ह्या दिसांनी असलीच एक खबर व्हॉट्सअप, फेसबुक तसल्या सामाजिक मीडियार व्हायरल जावन आसा। आयले वार पापा सान जुआंव पावल दुसरो हाची निर्जीव कूड पोंडांतली भायर काडली आनी 12 वर्सां उपरांती कितेंच कुसडाय नासता तशीच ती उरल्या असो एक व्हिडिओ प्रसार जावन आसा। आनी हे एक नीज अजाप म्हूण पातेल्लो लोक पाटी फुडें पळय नासता ही खबर माध्यमाचेर शेअर करनासा। सोशल मीडियार शेअर जावन आसचो हो व्हिडिओ व्हायरल व्हिडिओ 4 मिनिट 31 सेकंदाचो जावन आसून ह्या व्हिडिओंत पापा जुआंव पावल हाची निर्जीव कूड एका आरशाच्या पेटेंत दवरून उखल हाडचें दृश्य पळोवं येता। धर्मभयणी आनी सबार लोक आतुरायेन इगर्जेच्या दारार राखून आसचेय व्हिडिओंत दिसता। ह्या निर्जीव कुडीचे विविध कुशींतल्यान व्हिडिओ केल्लेय दिसून येता। 12 वर्सां उपरांत भायर काडिल्ली पापा जुआंव पावलाची कूड कितेंच कुसडायेक वळख जावना म्हणलें तकलें नांव ह्या व्हिडिओक पळोवंक मेळटा। तर ह्या दिसांनी इतलो व्हायरल जाल्लो हो व्हिडिओ आनी तांतूं दाखयिल्ले कुडीचें दृश्य नीजगी? बिलकुल न्हय। बगार हे एक फेक न्यूज म्हूण सबार खबरे संस्थांनी जागृती दिल्या आनी त्या व्हिडिओची नीज गजल विवरसिल्या। पापा सान जुआंव पावल दुसरो 2005 इसवेच्या एप्रिलाच्या 2 तारीखेर देवाधीन जालो। क्रिस्तशका 2011व्या वर्सा ताका भक्तिवंत म्हूण पासारच्या संदर्भार ताच्या मरणाची पेट पोंडांतावन भायर काडिल्ली, पूण ह्या विशीं माध्यमांत चडीत कितेंच माहेत ना। आनी शेवटी 2014 एप्रिलाच्या 27 तारीखेर पापा फ्रांसिसान ताका सांत म्हूण पासारलो। तर ह्या व्हिडिओची खरी गजल कितें? व्हिडिओंत दाखोवचें रुपणें पापा सान जुआंव पावलाचे मेणाचे रुपणें ह्या वॅक्स स्टॅच्यू जावन आसून हो व्हिडिओ 2011व्या वर्सांत प्रगट केल्लो जावन आसा। मेक्सिकोंत विविध जाग्यार प्रदर्शूंक तयार केल्लें हें रुपणें म्हूण कळोवन आयलां आनी आतां तो पोर्नो व्हिडिओ फेक टायटल आसावे माध्यमांत वळोन आसा म्हूण सबार खबरे संस्थांनी स्पश्टीकरण दिलां। सोशल मीडिया कितले उपकाराचें गी तितलेंच वाट चुकोवचें तसलें म्हणलें नीज सत ह्या गणितांतावन कळोवन येता। देखून आमी ह्या व्हिडिओ विशीं सत्राय करचें गरज। दोळे दांपून शेअर करच्या बदलाक त्या विशीं इल्लें चिंतप आटोवन नीज कितें तें समाजीक कळोवचो आमचो सर्वांचो कायदो जावन आसा। माध्यमाचें मिसांव देवाच्या महिमेचें जावं दी, बगार हेराक चुकोवचें तेंतेसांव जायना जावं दी।